लोकशाही. रंगदेवतेक वंदन करून सगळ्या लोकशाहीच्या सेवकांक नमन करून रसिका मुखार दत्तू अप्पाले कथापथक सादर करता अकबर आणि बिरबल. अकबर आणि बिरबल. राज्याचो कारभार कसो बरे तरेन चल्ला, सगळें कशें स्टेबल आसा, ही खोशयेची गजाल. हाचे श्रेय तुमकांच वता. तुमच्या हुशारेक लागून हें सगळें शक्य जालां. म्हाका तुमचो अभिमान आसा. बेगम साहिबा, तुम्ही कितें म्हणटा ती गजाल एकदम खरी, पण तरी लेगीत एक गजाल मानून घेवचीच पडटली. कसली ती? हे सगळे गजालीचे क्रेडिट जे आसा ते बिरबलाक दिवचेच पडटा. ही गजाल तुमकां आमी अनेक खेपो सांगल्या. बिरबलाची युक्ती, ताचो सल्लो, ताची बुद्धी, ताचे चातुर्य, ह्यो सगळ्यो गोष्टी म्हाका निर्णय घेतना खूब आदार दिता. ताचे म्हाका खूब 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 जहापना, तुमची हीच गजाल म्हाका खुबता, त्रास करता. हे राज्य तुमचे, आमचे. असले बिरबल आयले कितले आणि गेले कितले. ताका कित्याक वर्चस्व वचचे? बेगम साहिबा, आय रियली मीन इट. बिरबल नासलो जाल्यार आमच्या राज्याचे कारभार बरें चलचे ना. तुमकां खबर ना, आज हे राज्य चलोवप म्हणजे फकाणां न्हय, राजकारण वाडत चल्लां. आनी एक गजाल सांगता, बिरबलाच्या चातुर्याच्या कुस्तार जे आमी कितें करता ते आमचे कडेन एका हातान जावप अशक्य आसा. आमी ताज्या शिवाय कांयच करूंक शकचे ना. जहापना, रागार जावं नाकात. ह्या राज्याच्या बऱ्या खातीर हांव सांगता. निश्ठा, विश्वास ह्या सगळ्या गजालींक बिरबल कमी नाच. तो जगाक बरी देख दिता. तो एक सच्चा सेवक है, वो आदर्श सेवक है. जहापना, हमें उस पर गर्व होना चाहिए. मागीर बेगम साहिबा, जालें तरी कितें? जहापना, हाली तो मोदेला. जाणें पळयलें ना धरकेल, ताणें पळयलें कालू आनी ताका खंयच्या मडकेन घालू अशें ताचें जालां. ना बेगम साहिबा, ना, अशें म्हणू नाका. आय ट्रस्ट बिरबल. म्हाका एक सांगा, ताणी तुमकां त्रास करपा सारकिलो कितें तोमणो बी मारला? तितले गट्स ताका ना. आपली जीप आनी तकली वतली हाची ताका भिरांत आसा. जहापना, स्पेर पार्ट विकपी दुकानांतलो पोराटो एक दीस आपलेंच दुकान घालता. मंत्र्या बरोबर भोंवपी पीए एक दीस इलेक्शन लडोवन आपुणूच मंत्री जाता. जहापना, म्हाका ओगीच भिरांत दिसता तो तुमचो घात बी घेत म्हूण. चड घसट, चड दाटी. गुड मॉर्निंग करता हो सेवक बिरबल, अकबर सम्राट जहापनाक आणि हर हायनेस बेगम साहिबाक. जहापना, तुमचे उतर हीच ऑर्डर. म्हज्या खातीर कितें ऑर्डर आसा आयच्या दिसाची? व्हेरी गुड मॉर्निंग बिरबल. पळयलें, उजवडलें हाजें सकाळ फुडें. सगळी तल्लूक हाच्या हातान मेळूंक जाय. जहापना, बेगम साहिबा, जहापनाच्या पीएन म्हाका देरेपेत SMS केलो आनी जाय जाय यो म्हूण सांगलो. म्हणून हांव हांगा आयलो. बेगम साहिबा, बिरबल बरोबर उलयता. तो आज्ञा पाळटा. बेगम साहिबा, बिरबल म्हणटा तो शिस्तीचो पक्को. शिस्त, प्रामाणिकपणा, विश्वास आणि सगळी विशेषणां हाकाच मेळ्यात. जहापना, म्हज्या खातीर कितें आज्ञा आसा आयच्या दिसाची? बिरबल, आज आमी थोडी कामां करपाची आसात. तातूंत म्हळ्यार आमकां सायट इन्स्पेक्शन करपाचें आसा. येस आमच्या राज्यांत 4 पूल बांदपाची गरज आसा. थंय आमी या. येस सर. पूण ताजे पयलीं सांगात जहापना. मेरे पांव अच्छे या बेगम साहिबा की. आपके पांव से बेगम साहिबा के पांव अच्छे लगते हैं जहापना. बिरबल, तू अफसुलाद आणि मालगिरियाद हे आयज सिद्ध जाले. माझ्या पांया परस बेगमीचे पांय बरे. तू मदेला बिरबल, तू मदेला. जहापना, राग मारे आणि संतोष तारी अशें पर्रीकार लेगीत म्हणटा. ताजेर सारकी विचार जावं जाय. हांव ताजें स्पश्टीकरण दितां. हो संतोष तारी खंयचो? बानोडेचो काय एकोशेचो? न्ही बेगम साहिबा, संतोष तारी हें नांव न्ही. संतोष म्हणजे
सुख शांती आनंद आनंदच आमकां तारता पावता असो ताचो अर्थ जाता बेगम साहिबा जहापना. स्पश्टीकरण बेगीन जाय ना जाल्यार शोकॉज मेमो आणि चार्जशीट सुरू जातले. बेगीन क्विक. जहापना आपके पांव से तिचे पांय सुंदर. आपके पांव से म्हणूनच तिचे पांय सुंदर अशें म्हणपाचें आशिल्लें. से ह्या प्रत्ययाक व्याकरणात दोन अर्थ आसा. तुमच्या पांयाक लागूनच तिचे पांय सुंदर. तिचे तुमचे कडेन जर लग्न जावंक नाशिल्लें जाल्यार कदाचित तिचे पांय म्हळ्यार जहापना अपमान हो इन्सल्ट हो सकाळ फुडें म्हज्या पांयाचो म्हज्या कुळाराचो म्हज्या कुळाचो. जहापना तुमकां वदळूच हांवें सांगिल्लें हो बिरबल चळ्ळा तोतेला हाची जीप सुटल्या म्हणून मोदेला हो. आनी हांव ह्या दरबारान केन्नाच येवचें ना. हो बिरबल तरी आसा सर केन्नाच ना. बेगम साहिबा. बिरबल हो एक व्हड प्रॉब्लम उबो जालो. स्त्री हट बाल हट राज हट हाच्या मुखार व्हडले व्हडले राजा सांडल्यात. सांग बेगीन कितें तरी युक्ती सांग. जहापना जस्ट ट्रस्ट मी. बायलांची ही तेमां रुसवे फुगवे रागार जावप फुगार जावप हाजे कडेन एकदम सादे आनी सरळ उपाय आसा म्हजे कडेन. अशें म्हणटा तूं हाचेर उपाय काडूंक शकतलो. हय. बिरबल बेगम साहिबा तुज्यो चाडयो सांगता तुजेर दुबाव काडटा. सांग बेगीन उपाय सांग कित्याक तर म्हाका तिवूय जाय आनी तूंय जाय. जहापना दुबाव काडटा. दुबावाक दुबावानूच वखद आसा. तशें फक्त 5 मिनटां दियात म्हाका तिका रोकडीच भायर काडटा. इतली तुजी कापासतात. हाय. कोण आहे रे तिकडे. सरदार आता हांव रोकडोच बेगम साहिबाच्या रुमांत वतलों. तिचे पांय पडून तिची सॉरी म्हणटलो. तेन्ना तुवें भितर येवपाचें. म्हज्या कानात फुतफुतात मोठ्यान सांगपाचें. अकबरा कडेन खंयची तरी दुसरी बायल खूब वेळ उलयत आसा. फक्त मोठ्यान सांगपाचें. बेगम साहिबाक आयकूंक घेवपा जाय. फुडलें सगळें हांव पळयतां अशें मोठ्यान म्हणपाचें. बेगमीक आयकूंक मागीर येवं जाय. कळ्ळें. चल यो म्हजे फुडल्यान यो. पूल टेंडरां कॉन्फरन्स परिशदो पाड पडल्यो सगळ्यो. घरांतल्या ह्या प्रॉब्लमा फुडें राज्याची प्रॉब्लमा व्हडली ना. जहापना ती खंय गेली तर. ती कोण. म्हणजे बिरबलान नाटक केलें तर ताका सारको दाखयता हांव. हांवें तुका पयलींच सांगिल्लें बेगम साहिबा की बिरबल खूब हुशार. तो तकली लडोवन तुका ह्या राज दरबारात उबी करतलोच म्हणून. जहापना विशय सामको सादो. दुबावाचे इल्लेशें पिलू सोडलें. जहापना दुसऱ्या एखाद्या बायले कडेन उलयता इल्लोसो दुबाव पुरो जालो. बेगम साहिबा भायर येयली. बिरबल तुज्या मुखार हात जोडले साहेबा. आता म्हाका एक ट्रिक सांगशात. माझी जी पड्डासी आसा पळय तिका दरबारांतल्यो सगळ्यो हेर बायल्यो त्रास करतात. प्रश्न विचारतात. भितरल्यो खबऱ्यो विचारतात. ती सामकी बेजारल्या. बिरबल म्हाका ताजेर एक उपाय सांगशी. सामकें सोंपें. म्हाकाय लोक असलेच ढवळे विचारीत आसता. सगळ्यो भितरल्यो प्रायवेट गजाली. जहापना मागीर तूं कितें करता तर. जहापना पळय रामनाथी एका रिसेप्शनाक गेल्लो. लग्नाच्या न्ही लग्नाचें न्ही मुजीचें. हालींसरा कसलीं रिसेप्शनां करतात लोक. लोकशाय